कॅनड विथ कॅनडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। इश्टानो, आयज तुमचे भेटेक आयिल्ले आसा डॉग एस म्युझिशियन, जाणी कोंकणी पालकाचेर भरपूर वावर केल्लो आसा। तांणी कोंकणी भाशे खातीर तांचे भरपूर योगदान दिल्लें आसा। जायते फावटी संगीतकारांची वळख करूंक आमी विसरल्यो आनी ह्याच निमतान आयज म्हजे बरोबर आसा डॉग ओझनादिक म्युझिशियन। Please welcome the duo of musician in the house, Mistry Bab Nolwat Kota along with Senan D'Souza. येवकार तुका आमचे कार्यावळीक। देव बरें कशें आसात? गुड फिट एंड फायन? फिट एंड फायन हेक्टीक शेड्यूल चो टायट आहा? ओके, ऑलरायट। सुरवातेकूच नॉलवट बाब जायते शोज तुवें वाजयले आनी जायते एक्सपिरियन्स तुका आसा, सो सुरवात तूं कडल्यान करुया। पयली सुवातेर म्युझिक, संगीत म्हटल्यार कितें? संगीत जिविताची एक भाग जे नासतना जिवीत मुखार वचना। ते तियात्राचेच म्हणून न्हय, पूण दुसरे एका खूब यूज जाता। ओके, म्युझिका भितून लोक जावं लोकांक कसो वापर जाता म्युझिकाचो, जावं कित्याक लागून? शनन बाब, तूं कितें म्हणूंक सोदता? जेन्ना आमी म्युजीक पळयता फकत आमी तियात्रान वो फिल्मांनी अशें आमी ताची इतलेंच लिमिटेड अशें ना, पूण आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत आमी तर पळोवशी जाल्यार आमच्या घरांनी तुमकां आयकूंक येतलें एक आयच्या काळार तितलें आयकूंक मेळना रेडियो जो आसता, मागीर युट्यूबाचेर जायतीं जाणां कांतारां लायतात, वो जावं टीव्हीचेर पळयता आसतना जायते वेगवेगळे तरेची संगीत आमकां आयकूंक येता। थोड्यांक संवय आसता भुरग्यांक अदीक करून शिकता आसतना थोड्यांक म्युजीक आयकुपाची संवय आसता, थोड्यांक म्युजीक ना जाल्यार तांचे कडेन शिकोवंक जायना। सो दर एका मनशाक म्युजीक म्हणजे जायच, लायक खंय ना खंय तरी म्युजिकाचो वापर सगळेच कडेन आमी म्हटल्यार आतां म्युजिकाचो वापर जाताच। एक सादी लिफ्टीन पासून तुमी चडटलीं जाल्यार आतांच्या काळार लिफ्टी आसात पळय तातूंत पर्यंत म्युजीक आसता, सगळे कडेन म्युजीक। सो म्युजीक नासलोली अशी असो जागो असो ना, सगळे कडेन म्युजीक आसाच। फूड फॉर द सोल। भायर पासून तूं भोंवता जाल्यार इवन इन द नेचर म्युजीक ऑफ बर्ड्स वो बेश्टो आवाज सुद्दां एक म्युजीक, तें सैमाचें म्युजीक। करेक्ट। नॉलवट बाब, कमिंग बॅक टू युअर करियर, सुरवात कशी जाली म्युझिकान, जावं कित्याक लागून चिंतलें तुवें आपूण म्युझिशियन जातलो? सांगचें म्हटल्यार म्युजीक म्हाका म्युझिशियन जावपाकूच नाका आसलें। कित्याक लागून? पूण तुजो डॅडी म्युझिशियन? डॅडी म्हाका सदांच भायर वचपाक जाय आसलेलें। ओके। आय वॉन्टेड टू डू माय MBA, हांव MBA करून हांव भायर वचूंक सोदी। मागीर डॅडी म्हणपाक लागलो, तूं म्युझिशियन जाल्यार बरो, हिंगा आपूण जेन्ना आपणाच्या डॅडीक आपणें केलां, आपण डॅडीच्या आपणाच्या पापाच्या अंडर रावला, सो तूं कित्याक रावना, तूं म्युझिशियन जाना, हें म्हजें तकलेन वचूंक ना। पूण जेन्ना हांवें ग्रॅज्युएशन केली आनी हिंगा कामाक लागलो, कामाक लागतकूच मातशें अशें दिसून येयलें की ओके बाबा म्युजिकान कितेंय तरी करूंक जाता। सो डॅडीचो एक विश, सो हांव जातलो म्युझिशियन। सो 2004 वर्सा ट्रम्पेट हातीन धरली। ताच्या पयलीं कोयरांक कांतार बीन करतालो, पूण 2004 वर्सा अशी सुरवात केली आनी 2006 वर्सा म्हणल्यार पयलो ब्रेक मेळलो वाजोवपाचो। तेन्नासान स्टार्ट। शनन बाब, तुजें? पयले सुवातेर हांव म्युजीक हेंच करचे पयलीं तियात्रान हांव एक कांतोरिस्त कसो आहलो। म्हजोच पाद्रीन आल्फ्रेड फेर्नांडीस, जाका आमी आल्फी दे दिवार म्हणून वळखता, ताचे कॉम्पिटिशनाक तो जेन्ना तो तियात्र घालतालो तेन्ना हांव ताच्या तियात्रान कांतारां म्हणटालो। उपरांत स्लोली पूण ताचे पयलीं हांव वायलीन वाजपाक शिकतालो। आमचो फादर लिनो देसा ह्या फादराचे तो फादर कारांबोली गांवांत पॅरिश प्रिस्ट आहलो, म्हणटच तेन्ना हांव ताचे चडशीं वेतालो वायलीन शिकपाक। म्हणटच वायलीन शिकता आसतना वायलिनाची ग्रेड्स केल्यो, मागीर बेश्टीच अशी उमेद आयली ट्रम्पेट शिकपाक उमेद आयली, आनीक मागीर डॅडीन मागीर म्हाका ट्रम्पेट घेतली आनीक कला अकॅडमीन
शिकपाक हांवें सुरू केली. कला अकॅडमीन म्हजो सर म्हणटा तो टिचर म्हाजो सर सॅमी ब्रागांझा, जो आतां ट्रॉम्बोन वाजता, ताणें म्हाका ट्रम्पेट शिकयली. ओके. तर थंय हांव ट्रम्पेट शिकोवंक सुरवात केली आनीक मागीर उपरांत ग्रॅज्युएशन चालू आसतना मातसो मातसो वाजोवंक लागलोलो हांव. तियात्रांनी, खेळ तियात्रांनी सुरवात केली वाजपाक आनीक हे भाशेन म्हजी म्युजिकान सुरवात जाली. तुजी फॅमिलीन कोण म्युझिशियन आहलो? म्युझिशियन कोण ना, पण म्हजी आवय म्हजो बापूय नी कांतारां म्हणटाली, कॉयरान बी कांतारां म्हणटाली. ओके, सो मातशें कितें आसलें? हय, मातशें आसलें. हय. ओके, नॉलवर्ड बाब, म्युजीक वॉज इन युअर ब्लड हें म्हज्यान डायरेक्टली म्हणपाक जाता. पूण तुजो डॅडी जावं डॅडीचो डॅडी पासून म्युझिशियन जशें परी तूं सांगता, जाल्यार तो सॅक्सोफोन वाजयतालो आनी तूं ट्रम्पेट वाजयता. तुका तें वाजोवंक कित्याक येवंक ना, जावं कित्याक लागून तुका ट्रम्पेट शिकपाक दिसलें? ना, म्हाका दिसलें ट्रम्पेट मातशी इजी न्हू, 3 बोटां आसलेलीं तेका. सक्साफोनाक 10 बोटां. सो 3 बोटांनी कितें बेगीन जातलें अशें डिसायड केलें शिकतलो म्हण. सुरवात केली, सुरवात उमेद लागली. गरजेची ती उमेद, एक फावटी उमेद लागली तुका कितें करपाक, तेन्नासून सुरवात जाता. करेक्ट. ओके, पयलोच शो तुजो जेन्ना तुवें वाजलो जाल्यार कशें दिसलें, जावं कितें आसलें तुजें? पयलोच वाजोवपाक गेलो तेन्ना प्रॅक्टीस करून स्टार्ट करून 3 म्हयन्यांनी घरा फुडल्यान सांतोतुनीचें कपेल आसा, ते कपेलाच्या फेस्ताक वाजोवपाक म्हाका उबो केलो. फेस्ताक वाजोवपाक उबो केलो. 3 म्हयन्यांनी हांव कितें वाजतलो? उबो रावलो, वाजोवपाक फूंक मारली, मोदें नोट चुकोंक लागली. दुसऱ्या बाराबरचे म्हाका ओडोन पळोवपाक लागले, म्हणजे बाबा हो कितें करतलो. आनी थोड्यांनी म्हाका म्हटलें बी पासून, ओ गोडे इतलो आतां फुडें सरला, खंय वयचो ना. सो ती हांवें चॅलेंज धरली. ओके, तेन्नासून स्टार्ट जाली. तेज्या उपरांत म्हाका एनकरेज केलो तो फादर बेर्नादान. ताणें ताजें एकूच उतर म्हाका हिट जालें म्हणटा पळय तें, नॉलवर्ट ह्या फुडें बरे म्युजिशियन्स कोणूच ना, आसा पळय ते सगळे एज वर्सांचे जाल्या. सो उपरांत जें जेनरेशन आहा तें जेनरेशन गॅप जातलें, थिंगा आनी म्युजिशियन्स कोण नाय. करेक्ट. सो ताका लागून स्टार्ट जालें. ओके, आतां करंटली जरी तर तूं तुजेरूच नदर मारीन तुमी दोगूय, जाल्यार सद्याक जे कोण टॉप मोस्ट म्युजिशियन आसा तातूंतले एक पयलें नांव तुमचें येता. जाल्यार तुमकां कशें दिसता, कित्याक तुका म्युजिशियन जावपाक नाका आसलो. So now that people know you are Nolbert Cotta, Shannon Russell, are musician, they are coming in the topmost list. So what do you feel now, looking at that year, poili आणि आता? इम्प्रूवमेंट खूप झाला, पण माझे पण हांव म्हणटा अजूनही माझे कंप्लीट जावन हांव अजूनही शिकता. ओके, लर्निंग इज ऑन. ऑलराइट. ओके, शॅनन बाब, तुजें पयलेंच परफॉर्मन्स जेन्ना तुवें केलें तेन्ना तुजें कितें आसलें? नर्वसनेस आहलें ओ कितें? ऑफकोर्स नर्वसनेस म्हणटा तें आसताच पयलें. पयलोच तियात्र जो हांवें वाजयलो तो म्हणटा तो कॉमेडीयन 64. ओके. हाचो थेंबे तियात्र हांवें वाजयलोलो. म्हाका कॉम्पिटिशनाक घातलेलो ताणें, पूण हांवें कॉम्पिटिशनाक वाजोवंक नाहलो. बट खंय तरी एका गांवान शो आसलो तो, आनीक म्हाका फुडें काडपी म्हणटा तो आमचो सर रॉय मिनेझीस. म्हणटोच रॉय मिनेझीसान म्हाका सांगलें, सॅनन तूं यो, आपूण लीड करता, तूं आपणाचे बराबर यो, शिकपाक तुका बरें. म्हणटोच हांव रॉयाचे बराबर गेलो आनीक केलें. सुरवातेक पयलोच शो म्हणटोच हांव नको मारलो फूंक, पूण आयले नोट्सूय आयले, पूण ते भाशेन तितलें जावंक ना. पूण सर रॉय आहलो बराबर म्हणून मातसो एक सांगात जालो आनी एक उर्बा मेवली आनी फुडें गेलें. तें जालें तेन्ना. पूण आतां जरी तर तुमी वाजता आनी तुमकां फाटल्यान जावं ऑडियन्स एक नेगेटिविटी येता, ओ एक पाटी म्हणजे तुमचें म्युजीक एक पाटीचें मानून घेयना, ओ सम प्रॉब्लम इज दे बॅकग्रावंड, जाल्यार तुमी ताचे विशीं कशें डील करता? जावं ऑडियन्स एक पाटी नॉयज आसता जायते, जावं ते मानून घेयना आनी एक पाटी तें तुमकां स्ट्रायक जाता, तुमचें बिहेवियर जाता तांचे विशीं कशें आसता? पळय कॅनेडा, आमी वावर करता तो आमचे सॅटिस्फॅक्शनाक लागून करता. फर्स्ट थिंग, आमी सॅटिस्फाय जावपाक जाय. आमी ऑलवेज ट्राय करता 100% दिवपाक. जेन्ना आमी 100% दिता, लोकांनी आमकां चडशे फावटी एक्सेप्ट करून घेतल्या. अशे व्हेरी फ्यू आसता, थोडे फावटी जायना, कळ्ळें तुका, एक्सेप्ट जायना.
बट दॅट इज देर क्रिटिक्स असतात, कमेंट्स असतात. हाऊ डू यू डील विथ क्रिटिक्स? हाऊ डू यू फेस इट? सगळ्या परत पयलें फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार मुगो म्युजिकाचें न्हू, देर आर ओन्ली फ्यू पीपल, थोडेच लोक आहा जे जांकां म्युजीक सारकें समजता आनी ते मनीस केन्नाच उलयना वायट अगेन्स्ट म्युजीक. एक म्युजिशियन दुसऱ्या म्युजिशियनाचेर वायट उलयना. ऑलरायट, ओके. डिफिकल्टी कितें येता तुमकां जेन्ना जायते फावटी अशें जाता कांतोरीस कांतारां घेवन येता, एक फावटी तांची कांतारां जशें पळय तुवें सांगलां थोड्याच जाणांक म्युजीक खबर आसता, तांची ती बारांनी बसना, जाल्यार तेन्ना तुमी कितें तुमचें? बारांनी बसना म्हणटच कितें आहा, इधर आमी तांकां सांगचें पडटा बारान तुमचें बसना, आमी सांगता पूण एक फावटी तें तांकां सजमना, वो तांकां सजमताय जाल्यार त्या टायमार चेंज करपाकूय म्हणून टायम आसना, कारण आमचे प्रॅक्टिसी जाता पळय त्यो सदांच लास्ट मोमेंट आसता. फाल्यां तियात्र म्हणल्यार आयज प्रॅक्टिसी एक फावटी असल्यो बसून जालेले आहा. म्हणटच कितें आसता आतां तांकां कांय टायम ना चेंज करपाक, म्हणटच फ्रॉम आवर सायड म्युजिशियन सायड आमी तें करचें पडटा. बारांनी बसना जाल्यार आमी तें बसोवचें पडटा. म्हणटच वी हॅव टू यूज वॉट एवर स्किल्स वी हॅव आनीक तांचें तें एकोमोडेट करून घेवंक जाय आनी फायनली आउटपूट बरो जावंक जाय. ओके. कितली डिफिकल्टी तुमकां लागता जेन्ना कॉम्पिटिशनाचे तियात्र तुमी वाजयता? जायते भुरगे न्यू कामर्स आसता, जाल्यार हाऊ डू यू ऑल मॅनेज देम? कशे भाशेन आसता? पळय कॅन्डिडा, आतां आदले भाशेन कांय ना. जेन्ना लायक भुरगे येताले एक्सपोजर नासलो, आतां चडशे भुरग्यांक एक्सपोजर आहा म्युजिकाचो बीन. सो आतां भुरगीं येता ती दे ऑलरेडी लायक अवेर कितें पळय तें आपणाचें बाबा हिंगा मिस्टेक जाता. भुरगीं तयार जावनूच येयलेलीं आसता, सो व्हडलें जबरशें पडना. काय ना. ओके. करंट सिनारियो जरी तर तुमी नदर मारीत जाल्यार म्युजिका बाबतींत कितें आसा? जावं म्युजीक भुरगे शिकोंक येतात, फाटीं आसात आनी येवपाक जाय? भुरगे शिकोंक येतात म्युजीक, आनीक आतांचो ट्रेंड पळयत जाल्यार जायतीं मागीर आपणाच्या भुरग्यांक शिकोंक घालतात म्युजीक, आनी ती एक बरेंच बरी गजाल. कित्याक आमी आदीं म्हणटाले ब्रास सारके उणें जाल्या, पूण आतां जर ट्रेंड पळयत जाल्यार ब्रास वाडोंक लागला. ब्रास शिकपाक ट्रम्पेट वो जावं दुसरे ब्रास इन्स्ट्रुमेंट, वूडवीड इन्स्ट्रुमेंट्स आमचे आसा लायक सॅक्सोफोन. सो असले इन्स्ट्रुमेंट शिकपाक भुरगे फुडें सोदतात, मागीर तांकां प्रोत्साहन दिता, म्हणटच ही एक बरी गजाल. ओके. आदलीच्या काळार ब्रास बँडूच आसताले काजारांक. तुमी केन्ना एक्सपिरियन्स केला नलबट बाबतींत? केला. आतांचे पत्ते येवंक जाय अशें दिसता तुका तो ट्रेंड? येयला. कित्याक लागून आयला? सावंड रेस्ट्रिक्शन जाली आनी 10:30 म्युजीक बंद जाली, वो 10 o'clock म्युजीक बंद जाली. थोड्यांक नाचपाक जाय. करेक्ट. तेका लागून पोते ब्रास बँड भितर सरली. ऑलरायट. ओके. म्युजिकल शोज कितले वाजल्या तुवें? जायते आसतले. 2006 स्टार्ट सुरवात, सो कितले ते ना काउंट ना. ऑलरायट. ओके. जेन्ना तुमी परदेसान वेतात जायते टूर्स केले आसतले तुवें, जाल्यार थिंगासर तुका कितें रिएक्शन मेळटा लोकांचें? जावं कशें दिसता जेन्ना गोंयचे म्युजिशियन भायर वता तेन्ना? एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी ती म्युजिकाक लागून आमी पावल्या भायर. एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी ती. सगळें बरें आसता थिंगासर. ओन्ली थिंग स्केड्यूल मातशें टायट आसता. ओके. शानन बाब, आयडियल म्युजिशियन जातलो जाल्यार एका म्युजिशियनान कसले क्वॉलिटीज आसूंक जाय? आयडियल म्युजिशियन जातलो जाल्यार पयले सुवातेर एका म्युजिशियनान म्हणटा तें म्हाज्या हिसपा प्रमाणे आयकोंक जाय. करेक्ट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्युजीक आयकोंक जाय दुसऱ्या म्युजिशियनाचें. दुसरें म्हणटा तें दुसरो कितें सांगता पळय तेंवूय आयकोंक जाय. जो ऑडियन्स कितें सांगता पळय तेंवूय आयकोंक जाय. यू शूड नॉट अंडरएस्टिमेट दी ऑडियन्स. कित्याक इवन दो ऑडियन्साक नॉलेज ना जायत त्या म्युजिकाची, पूण काळजान मनांतल्यान ताका कितें जाय आनी तूं तर ताका तें दिना, ताका तर तें उणें दिसता, जाल्यार तो सांगतलो मातशें कितें तरी उणें आसा. कितें तें आपणाक सांगोंक कळना पूण उणें आसा, म्हणटा मातशें कितें. सो हें आयकोपाचें आसूंक जाय. दुसरें म्हणटा तें प्रॅक्टीस. व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रॅक्टीस समज तर आमी ती देर इज नो substitute for practice. Correct. There is no substitute for hard work म्हणटा पळय ते भशेन there is no substitute for practice also. कित्याक प्रॅक्टीस तर केली न्हू, कसलोय शो जावं तो तियात्र जावं म्युजिकल शो जावं वो कसलेंय परफॉर्मन्स जावं,
वेन यू हॅव अ प्रॅक्टीस टायटनेस येता, म्युजीक टायट जाता. करेक्ट. तुका आयकोप्याक पासून कळटा की बाबा दीस पीपल हॅव प्रॅक्टिस्ड वन्स ऑर ट्वायस वॉट एवर इट मे बी, बट प्रॅक्टीस केल्या, प्रॅक्टीस करनासतना जर माचयेर चडले, कोणाक खबर आसना कितें चलता, दुसऱ्या म्युजिशियनाक खबर आसना हो म्युजिशियन कितें करतलो, कसो एंड करतलो, कसो स्टार्ट करतलो, कांय खबर आसना. सो प्रॅक्टीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. केन्ना तरी तुमकां जावं आदल्या सिनियराची म्युजिशियनाची एडवायस केन्ना मेवल्या? होय, जेन्ना हांवें सुरवात केल्ली पयलेच तियात्रांक वाजोवपाक, तेन्ना मिस्त्री काल्लीत आहलोलो, ओके. सुर्गेस्त मिस्त्री काल्लीत. सो ताणें म्हाका खूब एनकरेज केलो आनी तेणें जायते टिप्सूय दिले. तेका लागून घोडी आयज म्हाजें रिडींग जाल्यार सायट रिडींग बीन चलता तें ताका लागून. ओके, ऑलरायट. ओके. कितल्या जाग्याचेर तुमी वाजला म्युजीक, जावं खंयसर हांगासर परदेसान खंयचे जागे आसाय, खंयसर पावल्या तुमी? हांव इंडियेक म्हणटा तें आमचे दिल्ली, मंगलोर, मुंबय ह्या जाग्यांचेर, आनीक भायल्या गांवांत म्हणटा तूं हांव फकत पावला म्हणटा तो दुबय आनी UK. ऑलरायट. ओके. नलवट बाब? इंडियेक म्हणटा पळय तें तशें सेनान सांगला ते भाशेन बेंगलोर, मुंबय, दिल्ली, मंगलोर, केरला, ओके. कोची, थिंगासुरी, आनी परदेसान म्हणटा तें ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, पर्थ, ऑलरायट. USA. जायते आसा तुमचे जागे. होय. बट एक जागो खंयचो आवडीचो एक जाता की आपल्याक थिंगा वाजोवपाक उमेद येता, तो जागो खंयचो? पयली आसलेली काल अकादेमी. ओके. आनी तुजो? सेम हियर. सेम. ऑलरायट. ओके. पोत्ती मेवता तुमकां ती स्लोली स्लोली? ऑलरायट. ओके. नो कमेंट्स. ओके. ऑलरायट. वॉट आर युअर वीकनेसेस? जरी तर हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारलें जाल्यार तुमची वीकनेस कितें? कितें आसा? जायत्यो आसात वीकनेसीस. पण म्युजिका बाबतीन? एक्सपोज करूंक उपकारना पूण. ओके. लास्ट पॉइंट. जरी तर तुमचे हांवें विचारले स्ट्रेंथ्स कितें जाल्यार वॉट विल यू से? गुड रिडींग. Yeah, very important. Okay. आनी I would suggest that आयजचे जे भुरगे पळय आहा, they have to take up that reading. कित्याक आतां भुरगे चडशे म्युजीक शिकतात, जायते जाण म्युजीक शिकतात, पूण रीड करपाक, म्युजीक रीड करपाक जावं सॉल्फेज ओ थियरी ऑफ म्युजीक तें शिकोंक सोदिना. तें शिकून कितें मेवतलें? वाजयले, दोन पयशे केले जाले. दॅट इज नॉट इनफ. रिडींग म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. रीडिंग तूं जाणा जालो, वो तूं बरोवंक शिकलो म्युजीक, यू लर्न टू एक्सपेरिमेंट करून करून मागीर तुका यू लर्न टू अरेंज म्युजीक. ओके. आतां रिडींग म्हणटा तें फकत हांव म्हणना दॅट ओन्ली पीपल हू लर्न ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन ऑर वायलीन ओन्ली तेणीच शिकचें. इवन अदर इन्स्ट्रुमेंट्स जे पळय कीबोर्ड, गिटार, बेस गिटार, तांकां पुर्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट रिडींग. थियरी ऑफ म्युजीक व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॉर्ड्स स्पेशली जे पळय रिदमीक इन्स्ट्रुमेंट्स पळय जे आमचे आहा, रिदमीक म्हणून आमी उजार करतात तियात्राचे म्युजिकल शो हितून, दे शूड नो हाऊ टू रीड द सॉल्फेज ऑल्सो प्लस द कॉर्ड्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑलरायट. ओके. एक निमाणो प्रश्न म्हजो बिफोर वी मूव ऑन विथ आवर रॅपीड फायर राउंड. एक फावटी अशें जाता तुमी सकयल वाजता आनी एक फावटी वयर सकयल कितें जालें, वयर सावन सिग्नल करता तुमकां, तेन्ना अशें कितें तुमी एक्सपिरियन्स केलां? ओ तुमकां तुमचें रिएक्शन कितें आसा त्या टायमार? बिकॉज समथींग इज गोईंग रॉंग समवेर, दॅट्स वाय अ सिंगर इज डुईंग अ सिग्नल फॉर दॅट. कितें जाता तेन्ना? वॉट इज द सिच्युएशन? जाता थोडे फावटी हें जाता, यू गेट्स हर्ट, यू गेट हर्ट ते भाशेन. पूण जेन्ना आमी ती केन्ना ऑडियन्साक दाखयना, बट आफ्टर द शो वी डिस्कस इट. बट हाऊ डू यू कॅच अप दॅट टायम? तेन्नाच कितें करता तुमी? कितें जर तर एक फावटी नोट्स दुसरे कडेन पडला वो कितें तशें कितें आसता? आमच्या वदान थोडे फावटी मिस्टेक आसना, कळ्ळें तुका न्हू? ऑलरायट. आमच्या वदान थोडे फावटी मिस्टेक आसना, पूण कितेंय जाल्यार सकयल पळोवपाची थोड्यांक संवय जाल्या. आनी म्युजिकल शो चलता आसतना फुडें जो समज सिंगर आहा जाल्यार सिंगर चुकलो पसून जाल्यार, आय एम नॉट सेइंग ऑल सिंगर्स, देर आर सर्टन सिंगर्स कोणाक लागता तेणी लावन घेवचें. फुडें तर चुकलो ताका करून रोखडेंच फाटल्यान पळयता, वो कितेंय जालें रोखडेंच फाटल्यान पळयता. प्रॅक्टीस मारता आसतना पासून कम्स ऑन द म्युजिशियन्स. प्रॅक्टीस मारता आसतना पासून समज सिंगराची समज लिरिक्स सारकी ना, म्हणजे सारकी शिकोवन जावंक ना, वो कितें जालें चुकलो,
प्रॅक्टीस मारता आसतना ना मातशें तें सारकें येवंक ना तुज्या तें इंट्रो सारकें आयलां अशें रिकॉर्ड करून पळयत जाल्यार कळटा सारको सिंगर चुकला म्हणून ऑलराइट ओके बॅकअप प्लॅन आहा तुमकडे रेडी ऑलरेडी प्रूफ आसता तुमकडे बाबा तू of चुकला course, Of of course, course, of course. of course. And we have to play safe. Yes. Okay. Last, what is your message for the people who are watching you today? Especially जे कोण musician जावंक सोदता आणि in a way they are lacking behind for some reason maybe other तांकां तुम्ही कितें सांगूंक सोदता? नॉलवर बाब सुरवात करता. म्युझिशियन जातलो जाल्यार सारकोच बरो जावचो नाल्यार जावचोच न्हू. Correct. Sanan बाब. I second his thought because हांवें जशें सांगलां ते भाशेन रिडींग ऑफ म्युजीक and especially writing of music is very important, solfege, theory of music. आनीक दुसरें म्हणटा पळय तें शिकचें म्युजीक बरे भाशेन इन डेप्थ Correct. बेश्टें वयले वयर शिकलें आनीक सुपरफिशियल नॉलेज घेतली आनी मागीर ऑफकोर्स वाजोवंक जाय नो डावट बिकॉज आमचें आतां मेन प्रोफेशनूच म्युजीक जाल्लें आहा Correct. बट अशें जावंक जाय की इट हॅज टू बी ती पळय जी आमची कोंकणी इंडस्ट्री पळय म्युजीक इंडस्ट्री पळय जी आहा ती आनीक वयर सरोंक जाय सो ती वयर सोदतली जाल्यार नॉलेज इन म्युजीक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Alright. Okay. झाले इंटरव्यू काबार सो इट्स टाइम नाव टू प्ले अ रॅपिड फायर राउंड. मातसो ट्रिकी आसता. तयार आसा? म्युझिशियन कांतरा बाबतीन तयार आसा जाल्यार हातून तयार आसाकूच जाय. रेडी? ओके. ऑलराइट. रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो बाब मिस्त्री सेनन डिसूजा तयार आसा? हय. ओके. अकॉर्डिंग टू यू जिवीत लायफ म्हटल्यार कितें? लायफ म्हटल्यार जें तूं जियेता जें तूं वॉट यू डिफायन. ओके. अशें कितें आसा जें तुका दिसता हांव हें बेगीन शिकोंक जाय आसलो पूण जावंक ना? बेगीन शिकोंक जाय आसलो कितें आसा? अशें कांय ना जें शिकपाक जाय आसलें तें हांव शिकलां शिकलो. म्युजीक आनी चालूच आसा तो प्रोसेस एक्चुअली. जिवितान तूं जंयसर आसोंक जाय थंयसर तूं आसा? ना म्हाका आनीक फुडें पावोंक जाय Okay. जिवितान म्युजिकान. ओके. तुका दिसता लोक बदलतलो म्हूण? लोक बदल इन वॉट एस्पेक्ट एनी एस्पेक्ट? Yes or no? येस ऑफकोर्स लोक बदलतलो. सेकंड चान्स डू यू बिलीव इन? सेकंड चान्स या केन्ना केन्नाय कसली मिस्टेक केली जाल्यार ती सुदरावपाक आमकां सेकंड चान्स जावच ओके. पडटा. ट्रम्पेट शिकलेल्यान प्लस पॉयंट कितें? ट्रम्पेट शिकलेल्यांक प्लस पॉयंट म्हणटा तो यू गेट टू लीड. ओके. जरी तर तुका एक संदी मेवली तुजें पुराय जिवीत परत जिवंक फ्रॉम द स्टार्ट जाल्यार वूड यू टेक इट? येस आय वूड टेक इट एंड ट्राय टू करेक्ट वॉट एवर मिस्टेक्स आय हॅव डन. ओके. अशें कितें आसा जे लोक तुजें मिसअंडरस्टँड जाता? केन्नाय स्ट्रेट फॉरवर्ड कोणाकूय सांगलें जाल्यार मिसअंडरस्टँडींग जावपाची शक्यताय ओके. आसा. अशी खंयची ऑपॉर्च्युनिटी तुवें मिस केल्या आनी तुका दिसता तुका सेकंड चान्स मेळोंक जाय आसलो? सेकंड चान्स मेळोंक जाय अशी सगळी ऑपॉर्च्युनिटी आयले तितल्यो हांवें घेतल्यात. ओके. So- तुजे आवडीचे इन्स्ट्रुमेंट खंयचे? ट्रम्पेट. ओके. सकाळी ब्रेकफास्टाक तुवें कितें खाल्लें? आयज सकाळीं ब्रेकफास्टाक चपाती ओके. आनी सोरपोतेल खाल्लेलें. ओके. एक वस्त जी सदांच तूं ट्राय करूंक सोदता पूण तूं ती करूंक भियेता. वॉट इज दॅट? पोस्ट करूंक सोदता पूण भियेता. कितें? बांजी जंपींग. ओके. कंप्लीट द सेंटेन्स. Yeah. एक म्युझिशियन नासलो जाल्यार हांव डॅश. एक म्युझिशियन नासलो जाल्यार हांव एक कंप्युटर इंजिनियर जावपाचो. ओके. अशें कितें आसा जे लोकांक तुजें कांयच खबर ना? लोकांक सगळें म्हजें खबर आसा बट पार्टली. ओके. तुजो Completely हिडन अशें टॅलंट? म्हजो हिडन टॅलंट सो कांय ना. काय ना सांगपा सोदना? ना कांय ना. ओके. सगळे लोकां मुखार आसा. ओके. ह्या वेळार तूं इतलो नर्वस कित्याक जाला? नर्वस कित्याक जाला कित्याक रॅपीड फायर चलता म्हणटा ऑब्वियसली नर्वस जाता. शेनन आणि नॉल्बर्ट हू इज द बेस्ट? नॉलवट. बोथ? ऑलराइट. ओके. वेल डन शेनन. नॉल्बर्ट बाब तयार आसा? तर ओके.
ऑलराइट रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो मिस्त्री बाब नॉलवत कोटा तयार आसा अशें कितें आसा जे लोकांक तुजें कांयच खबर ना सगळें चडशें खबर आसा ओके तुज्या नांवा शिवाय तुका घरा लागीं ओ तुज्या इश्टा मदें तुका खंयच्या नांवान उलो करता नॉली ओके एक म्युझिशियन जाल्ल्यान बरी गजाल खंयची ट्रॅव्हल करूंक वता ओके ही लायन कंप्लीट कर गोवा हांव सोदांच डॅश्ड तुजो उपकारी ओके तुज्या टुराचें नांव कितें एनी टूर सद्याक वयता आतां सद्याक वचपाचो आहा तो कॉमेडीन मायरन आसा तियात्र ओके खंय तो युके ओके सॅटर्डे रातीचो तूं फ्री आसत जाल्यार तूं कितें करता केन्नाच आसना ओके एक प्लेस जंयसर तुज्या वावराक चड रेकग्निशन मेळ्ळां गोंया ओके तुवें व्हडांतले व्हड रिस्क कितें घेतलां ड्रायव्हिंग करपाक रिस्क रिस्क घेवन ड्रायव्हिंग करपाक ओके प्रेशर आनी स्ट्रेस हाऊ डू यू हँडल जाता तो ते भशेनच हांव नको कितें करून पळयतो ओके क्रिटिसिजम तूं कसो फुडो करता पयलो ओगी रावतालो बट समटायम्स हांव एक उलयता आनी मागीर लोक बंद जाता ओके तुजी आवडीची पिराय खंयची पिराय हय. 40s ओके कसली डिश रांदूंक तूं एकदम बरो जाणा सोरपोतेल तुवें खायला तें ओके तुका चड राग केन्ना येता राग पयलो येतालो आतां कंट्रोल जाता ओके फोन आन्सर करता तेन्ना तूं कितें म्हणटा हॅलो मनशाची पाडी संवय कसली मनशाची पाडी सुय वायट लोक तूं एक म्युझिशियन नासलो जाल्यार हांव मे बी युके आसपाचो नाल्यार आनी आसपाचो ओके म्युझिक शिकच्या आदी भुरग्यांनी कितें शिकची गरज आसा म्युजीक शिकच्या आदी आवड ओके ऑलराइट वेल प्लेड वेल डन म्हाका दिसता जशे पयलीं तुमी म्युझीक वाजयतना केन्ना उलयना नासलें ते आयज चड उलयता रॅपिड फायर राउंड ऑलराइट टायम नाव टू प्ले रीड माय लिप्स तयार आसा वय ओके ऑलराइट रीड माय लिप्स विथ आमचे दोगूय मिस्त्री बाब नॉल्बर्ट कोटा आनी सेनन डिसुजा तयार आसा रेडी आसा ओके 30 सेकंड्स आसतले यू नीड टू गेस ओके सेनन बाब चीट काड okay and your time starts now म्हाका कितें हुंय केन्ना म्हाका कित्याक पडलां yes all right okay second one okay and your time starts now तूं तूं तुका तूच तूच म्हजी तूं तुजीच म्हजीच म्हजीच तुजीच म्हजी तुजें तुजी म्हजी इश्टागत okay sang तुजो म्हजो मोग तुजें म्हजें काजार right last one okay okay ओके and your time starts now फुलां दिता फुलांची भेट फुलांची फुलांचो बुके कोंकणी 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 okay sang फुलांचो तुरो सारको आला तो इंग्लिश झाला ते ऑल राईट लेट्स चेंज इंटू चेंज
ऑलराइट रेडी ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ धाकटो भुरगो चलता मुयो मुयो आं. पापी आं. शेवणी सोरोप जमनी वयल्यान चलता ल्हान उंदरामाच्या मामा Alright. Okay. Second one. And your time starts now. गाम पावस हां. गोरमी हां. गोरमी वयर येत चड हां. गोरमी चड गोरमी चड जाता सूट काडलें गोरमी चड जाता म्हणून सूट काडलें सूट काड गोरमी चड जाता सूट काड. Okay. Okay. Last one. Okay. And your time starts now. तोर तोर कातोल्ल्यो शीर शीर आं तोरांची शीर. Alright, okay, well done. Okay. Alright, time to say goodbye, adios. निमाणे वेळार आणि आमची कार्यावळ सोंपोवच्या वेळार पोलीस सदां तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबासकी दिता तुमी रॅपीड फायर रावंड आनी रीड माय लिप्स चड बरें घेवलें म्हूण आनी शॅनल बाब तूं जिखलो ताणें होय. जिखयलो तुका. सो दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीम प्रुडंट मिडिया. Thank you so much. आणि नॉलवे बाबी तुका थँक्यू सो मच. तुमकां दोगांयकूय कार्ड जाणटान देव बरें करूं म्हणटा तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली तुमची एक ल्हानशी मुलाखत घेवंक म्हूण काल जाणटान देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डीड With Candida.